आपल्या न्याय मागण्या खातीर सनदशीर मार्गान आंदोलन करपी सोनशीच्या ग्रामस्थांच्या आक्रमकतेची धग निमणी सरकाराक बसली। वट्ट 9 दिसांनी सोनशीच्या लोकांची सुटका जाल्या। सभापती आणि भलायकी मंत्र्यान या प्रकरणात मध्यस्थी केले उपरांत सेजा गोवा कंपनीन बॉन्डाचो खर्च उखल्लो। बिरेस्तारा उसरा आंदोलकाक भायर काडले। सोनशी गावात निर्माण जाल्ले प्रदूषणा विरोधात आंदोलन करपी 45 ग्रामस्थांक वाळपय पुलिसांनी गुन्हो नोंद केल्लो। फाटले 9 दीस जाले हे लोक कोलवाळे जेलीत आशिल्ले। RDX गोवा खातीर वाळपयच्यान सोहन मणिरकार। माननीय मुख्यमंत्रीन शेनवारा आफोवन व्हेल्ले आमकां आनी एश्युरन्स दिला तुका भायर काड आनी तांकां भायर काड सगळे मागण्यो तुमच्यो पुरी जातल्यो। त्याच दिसा बेल फायल केल्ली, बेल एप्लिकेशन फायल केल्लें। 10,000 शुअरिटी अमावंट घातल्या कारणाक आमकां ते शुअरिटी अमावंट भरपाक जावना। मागीर सोमारा ऑनरेबल स्पीकर दोतोर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी इंटरफियरन्स जावन मंगळारा परत सेजा गोवाच्या ऑफिसरा बरोबर मिटींग जाली। तांच्यांनी इवन मागण्यो ऑलमोस्ट हे केल्या। उदक पावयता म्हणून सांगला, हॉस्पिटल दिता म्हणून सांगला, एम्प्लॉयमेंटच्या हातून खंय तरी उरल्यात, अजुनूय उलोवप चालू आसा आमचें। मुख्यमंत्री सरान सुद्दां मागण्यो पूर्ण करता म्हणून एश्युरन्स दिला। आज ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर परत इंटरव्हीन जाले आनी तांच्यांनी सुद्दां एश्युरन्स दिला। आज परत जी शुअरिटी अमावंट आसा ती शुअरिटी अमावंट कंपनीत दिता म्हणून सांगल्या कारणाक लागून तांकां विचारून भितर आमी परत जेलीन गेले, विचारले तांकां सगळ्यांक शुअरिटी बेल करपाचें काय ना। तांच्यांनी हय म्हणटकच आतां शुअरिटी दिता आनी आयज जामिनार सुट्टले ते।